10 शनिवार जुनाची तारीख 2026. पहिले वचप सांग पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वचप अध्याय 4 वोळ 1 तावन 8 पर्यंत. मोगाळ भावा, देवा हुजीर आनी जशी मेल्ल्यांची जडती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकारांची आण घालन हांव तुका ताकीद दितां. देवाचो शब्द गाजय, सुकाळी आनी अकाळी ह्या कामांत मग्न जा. सर्व सोंसणिकायेन तांकां भेस्टावन, तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. मनीस खरे शिकवणेक उपगोसो काळ येतलो. तवळ आपणाच्या ओडण्यांक लबदोन कान खुशी व्हरतल्या शिकोणदारांक आपणे भोंवतणी ते जमो करतले. सताक आपले कान ते भेरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले. पूण तूं सर्व संगतींनी जागृत राव. कश्टामध्ये सोंसणिकाय दाखय. सुवार्ता गाजोवंक वावूर. तुजें मनियारपण चलय. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांवें वेसो काळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलो आसा. हो मुकुट नितीचो म्हूण सबीदार म्हणटात तो समी त्या निमाणे दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक अत्रेगून असलेल्या समेस्तांकी तो दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 61 8 तावन 9, 14 तावन 15 AB, 16 तावन 17 आनी 22. श्लोक. म्हजें वोंड तुजें नितीवंतपण परगटतलें समिया. म्हजे जिबेर तुजी स्तुती शिवाय दुसरें ना. दीस रात तुजी महिमा वर्णित आसा. हांव आतां उतर प्रायसो म्हणून म्हाका पयस करिनाका. त्राण म्हजें विरोन गेलां म्हणून म्हाका सांडिनाका. श्लोक. म्हजें वोंड तुजें नितीवंतपण परगटतलें सोम्या. पूण हांव सदांच तुजेर विश्वास दवरतलों. चड आनी चड तुजी स्तुती करीत रावतलों. म्हजें वोंड तुजें नितीवंतपण गाजयतलें. वय, तुजे सडवणेचीं कृत्यां दीसभर वर्णितलें. श्लोक. म्हजें वोंड तुजें नितीवंतपण परगटतलें सोम्या. सर्वेस्परा, तुज्या अद्भुत कार्यांचो उगडास काडटलो आनी तुजे एकल्याचें नितीवंतपण परगटतलो. देवा, म्हजे भुरगेप्रायतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय आनी हांव आजून पर्यंत तुजी महत् कार्यां वर्णित आसां. श्लोक. म्हजें वोंड तुजें नितीवंतपण परगटतलें सोम्या. तुज्या विश्वासी मोगा पासत देवा म्हज्या विणे वाजोवन हांव हरसितलों. किन्नरेर गितां गावन तुजी स्तुती करतलों इस्रायेलाच्या भाग्यवंता. श्लोक. म्हजें वोंड तुजें नितीवंतपण परगटतलें सोम्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणां आसात तीं भागी, कित्याक सर्गीचें राज खरंच तांचें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सा मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 12 वोळ 38 तावन 46 पर्यंत. तेदवां आपले शिकवणेन जेजू तांकां सांगा लागलो. शास्त्रांची सत्राय घेया. पांयांक गोळ न्हेसून भोवंक, पेंटेसालांत सगळ्यांचे सलाम जोडूंक, सिनेगोग सभेंत मुक्ली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस खुशी. लांब लांब मागणी करून ते विधवींची घरां गिळटात. तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त. उपरांत जेजू देवळाच्या काजाना समकार बसून आसतना लोक धर्मपेटेन दुडू घालतलो तें पळोवन आसलो. सबार क्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालताले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री ती आयली.
तिने तांब्याचे 2 पैसे काणीक घाले. तवळ आपल्याशी सांगसरशी आपण जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, हे धर्मपेटींत दुडू घाल्ल्या भितर सकटा परस चड हे दुर्बळे विधवीन घाले. कित्याक हेरांनी सकटांनी आपल्या ग्रेसकायेन भोवन उरल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडस तांतूं घाली. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. दुबळीकाय जिविताचो एक व्हड समस्या. संवसारांतलो हर एकलो ह्या दुबळीकायेंतल्यान भायर येवंक शकता. पूण जेजू दुबळीकायांतली ग्रेस्त आमकां दाखोवन दिता. सबार ग्रेस्त देवाळांतल्या काणके डब्यांत आपणाच्या ग्रेस्तकायांतलें उणेपण घालतात, तर जेजूक मेसवाल्लें विधव स्त्रियेचे दुबळीकायांतलें ग्रेस्तपण. विधव स्त्रिये लागीं चड कितेंच नातलें, तरी तिचे लागीं आशिल्लें सर्व तिणें देवाक समर्पिलें. म्हणजे फाल्यांची खंत वा फिकीर तिणें केली नात. बगार सर्व भरवसो देवाचेर तिणें दवरलो. दुबळीकायांतली खरी ग्रेस्तकाय हांव दुबळो, हांव दुबळी म्हणून हेरांतावन घेवच्यांत वा हेरांतावन आशेवच्यांत ना. बगार म्हजे लागीं आसा तें हेरांतें वांटून घेवच्यांत आटापलां. हेरांतावन घेवच्याक इतलेंच म्हणली मीत ना. कित्याक आपणा लागीं कितलें आसल्यारी हांव आनीकी दुबळो म्हणलो मनोभाव चड आनी चड घेवंक प्रेरण दिता. पूण आपणा लागीं आसलेल्या थोड्यांतलें हेरां संगी वांटून घेवचो मनोभाव जर आमचो करून घेतल्यार निजायकी देवा मुखार आमी ग्रेस्त जातल्या.